बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसे पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाल तुमचे सवे आसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गा बापा होगळाप जेजू जय जय पवित्र आत्म्या. ख्रिस्त थंय भोव मोगाचे करिज्माच्या काळाच्या मदगात आमी जेजूचे रूपांतरपणा विशांत आमी नियाळ करता. जेजू ताबोर गुडो तो सोडलो, थंयसर तो रूपांतर जालो. ताच्या मोगाच्या शिसांक ते पळोवचे वर्ते भाग फाव जाले. ताजे उपरांत समी जेजू कश्ट मरण सोंसच्या खातीर भायर सरलो. आमकां मोगाचे न्हू मागण्यांत आनी ध्यानांत सरपदवेदार देव ताचें दिव्य दर्शन सर्गींचें दर्शन दिवंक आशेता. तेन्ना मोगाचे न्हू ह्या संवसाराचे कश्ट आमकां कांयच व्हड म्हूण बगनात. करिज्माच्या दिसांनी आमी उपवास करता, प्राचीत करता, जेजूचे कश्ट नियाळता. मात न्ही आमी आमच्या जिवितांत जेजू खातीर थोडे कश्ट सोसूंक आमी मुखार सरता. ह्या वेळार आमचो भावार्थ दोंडोळसो वाजबी जावन आसा. पण असल्या वेळार देव मोगाचे न्हू मागण्यांत आमी सर्गींचे नागरीक म्हणलें मोगाचे न्हू आमकां परतून गूंड भावार्थान पातयेशें करता. देखून मोगाचे न्हू हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना देवा कडेन आमी हें मागया आमकां सर्गींचें दर्शन मेळच्या खातीर. जेजू जावन आसा खरो देव, ताजें नीज दर्शन आमकां हर एकल्या मेळच्या खातीर आमी मागया. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षा बरोवन आसा आनी परिक्षा बरोवनच्या भुरग्यांनी बऱ्या तरान पास जायची आनी परिक्षा बरें बरोवंक तांकां जाणवाय जाय, बुदवंतकाय जाय, उगडासाची सकत जाय. मात न्ही ताच्या काळजान बरें शिकप आपणान शिकत जाय, बरो फुडार आसा करी जाय, अशें देवान दिल्लें जिवीत ताच्या महिमे खातीर जिये जाय, कुटुंबाक एक बरें नांव हाडी जाय. असली एक उमेद आमच्या सक्कड भुरग्यांक येवच्या खातीर मोगाचें न्हू हे मिसाचें बलिदान इस्कॉल शिकच्या भुरग्यां पासत आमी भेटोवया. हांगाचे डिरेक्टर बाब सिप्रियन लेवीस आनी सांगातास फादर अनिल किरण बँगलोरांत रेतेर दिवंक गेल्यात. थंयसर तांणी दिवची रेतेर फळां बरी जावच्या खातीर थंयच्या लोकांक ह्या प्राच्यताच्या काळाच्या स्पिरितान मुखार सरोवंक तांणी अपुर्बेन देवाचें उतर प्रकट करच्या वचत आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी समेस्तां खातीर आमी भेटोवया. ह्या करिज्माच्या काळार देवाक मानवच्या रितीन आमी तो वेळ कृपेचो वेळ गळसूंच्या खातीर अशें आमचे सर्त्या सावांनी आमची मागणी आमी देवा बापा मुखार आमी दवरया. एक घडीभर दोळे धांपया आनी आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. आमची पातकां आमची अस्कत काय आमची सुखी करिज्माच्या दिसांनी येदोळूच जायते दीस आमी करशिल्ल्यात तरी आमी पातक रडोवन फाटीं येवंक आमी गळ्याय केल्या तर देवाचो ताळो आयकूंक आमी इन्कार केला तर प्राचिताचे कर्ण्य आदार आमी आनीक सुरू करना तर बापा कडच्यान बक्षणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो.
प्रार्थुया. महिमेवोन देवा तुझो मोगा सोपूत जेजू, तुझो सासनीक शब्द मनीस जावन न्हयच आपल्या उतरांनी पूण सगळ्या आपल्या करण्यांनी भोव करून आपल्या कश्टा मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान तुज्या अगणित मोगाचो गुर्ताने उगडापो केलो. हे सत आमच्या मतींत दाटोवंक ताणें कश्ट मरण सस्यादीन तुवें ताका रुपांतर केलोय आनी ताका आयकोंक तुवें आमकां फरमायलें. तर हें तुजें सासनीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मनां आनी काळजां तूं आयतीं कर आनी ह्या प्राचिताच्या काळार आमचें पातकी सैम दमोवंक आनी जेजू बराबर कश्ट मरण सोसूंक आमच्या रुपांतराक अत्रेगान रावोंक तूं आमकां कृपा दी. त्यास आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं जो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 15 ओळ 5 तावन 12 म्हणसर तशेंच 17 तावन 18 म्हणसर. उपरांत सरेस्पर आब्राहामाक भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाग दिश्ट लाय आनी तुज्यान थांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, ह्याच परी तुजी संतत जातली. आब्रामान सरेस्परा सत मानलो आनी ह्या ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सरेस्पर तुका ह्या देशाचो दायज करचे खातीर खालदेयाच्या ऊर नगरांत तुका भायर हाडुल्लो तो. तेन्ना आब्रामान विचारलें, सरेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका तुजो दायज करतलोय म्हूण कशें कळटालें? सरेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बकरो, एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. आब्रामान ह्यो मन जाती हाडल्यो. ते कातरून 2 अर्दां केले आनी ती अर्दां एकामेकाक पूड करून दवरली. पूण सुकणी ताणें कातरली नान. गीत येवन ती मांसां कुडक्याचेर पडले. पूण आब्रामान ताका धांवडयलें. दीस दारीर पडटाना आब्रामाक गाड न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो. दीस दारीर पडोन काळोख जालो तेन्ना एक दुवरतें आकटें आनी एक जळती सूड दिश्टी पडली. ती मांसाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सरेस्परान आब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, वो देश इजिप्ताचो न्हंय तावन युफ्राटीस न्हंय महान्हंय पर्यंत तुजे संततीक हांव दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. Formoso, tu
बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 17 अध्याय 4 1 म्हणसर. भावां भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें सबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोवन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नाच तांची अंत्यवस्था म्हणयेत. तांचें पोटच तांचो देव. लजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची तीं बाडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक तीं मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींच्या नागारीक थंय थावन येवचो आसा त्या सोडवंदरा समिया जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरेन वाट पळोवन आसाव. सर वस्तू आपणाक काल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर कर. ती आपले महिमे बरीत कुडीचे स्वरुपायेक तो हाडटलो. देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयतां. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकूट. मोगाच्यानो, सोम्यातय थीर रावा. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. आज तुमची काळजां धरून करिनाका. पगार सर्वेस पोरासो थाळो आयकया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुका सोम्या. सालुका सोवांजेल 9 स्वर 28 वळीर तावन 30 आनी 6 वळ पर्यंत. फ्रॉम द गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 9 verses 28 to 36. इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्त्र परजळीत धोवें जालें. आपले 2 जाण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन भरोवन परजळतले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो त्या विशयंत ते उलयतले. हेणें पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताच्या सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखलें. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणो आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर धांपाण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तवळ त्या कुपांत थावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, ताका आयका. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतस थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणे देखले संगते विशान तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना.
देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता शुभ अर्थ वाचून बगसूं पातका आमची वाडोवंक भावार्थ आमचो. क्रिस्त थंय भोव मोगाचें ना. लुकाचो वांजेल 9 20 आनी 9 वड आत्तां आमी आयकल्लें तें वांजेलाचें उतर अशें म्हणटा. लूक चॅप्टर 9 वर्स 29. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्त्र परजळीत धवें जालें. हेंच घडीत मोगाचें न्हू. सा मातेव आमकां आनी एका रितीन विवारशिता. सा मातेवाचो वांजेल 17 दुसरी वळ. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 2. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्त्र उजवाडा बरी धवें जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. हांव बॉम्बे एका इगर्जींत रेते आसतना म्हजो एकलो आदलो सांगाती कॉलेज शिकलोलो मेळ्ळो. पूण सुरवेर म्हाका ताची वळख जाली ना. पूण ताका पळयता आसतना म्हाका बगलें खंय ताका हांवें पळयला म्हणून. आनी उपरांत ताका पळयता आसतना म्हज्या त्या इश्टाचो उडास येयलो. 10 वर्सां आदीं पळयता आसतना त्या दळास्ताच्या माथ्याचे केस गेल्ले आनी माथ्यार केस नासले पूण हाच्या माथ्यार बरे केस आसात. तो इल्लो सावळो आसलो. आतां इल्लो चड गोरो दिसता. खंय ताचो भाव जावयेत म्हण ताका हांवें विचारलें तूं त्या प्राविणाचो भाव गी म्हणे. हांव म्हणलो कितें म्हणटात फादर. हांव भाव न्ही. हांवच प्रावीण तुमच्या सांगाता शिकल्लो. हांवें म्हळें 10 वर्सां आदीं तूं म्हाका मेळिल्ल्या वेळार तुज्या माथ्याचे केस मस्त उणे आसले. आतां नव्यान आयले गी ते केस म्हणे. तशें न्ही फादर. हांवें माथ्यार केस आतां लायल्यात म्हणालो. हांवें म्हळें हें कितें. नेज लायलेल्या बरी केसी लावंक जातात की. ह्या दिसांनी कितेंय करूंक जातात फादर म्हणालो. तूं चड गोरो दिसताय. हा तेंय हांव एका धाकट्यार गेलो. तांणी कितें म्हाका ट्रिटमेंट दिल्या म्हज्या कातीक. म्हजी सावळी आसली कात आतां गोरी केल्या. ताजो इश्ट बगलेन तसलो. तो म्हणालो हा फादर तो आतां रुपांतर जाला फादर म्हणालो. हांवें म्हळें तो रुपांतर जावना. ताचें रूप ताणें बदलिलां म्हणे. तो रुपांतर जावना. ताणें ताचें रूप बदलिलां. ह्या दिसांनी सगळ्यांनीतल्यानी ब्युटी पार्लर पळयता आमी न्ही. जायतीं जाणां ब्युटी पार्लराक येतात. कित्याक तांचें रूप बदलून घेवंक. देखून एका ब्युटी पार्लराच्या भायर बरोवन घाल्लें डू नॉट फॉल इन लव विथ द गर्ल दॅट कम्स आउट. शी मे बी युअर ग्रँड मदर म्हणून. हांगासर तावन भायर येवच्या चेडवाचेर मोगार म्हणी पडनाका. ती तुजी व्हडली माय जावंक पुरो म्हणून. ब्युटी पार्लरान मोगाचें न्हू. व्हडली मायेचें रूपच बदलितात. व्हडली माय वचून 16 वर्सांच्या तरणाट्या बरी दिसच्या बरी करतात. पूण मोगाचें तें रुपांतर न्ही. तें कितें जावन आसा रूप बदलूचें. जेजून मोगाचें न्हू त्या ताबोर गुड्यार वा त्या ओलिवे दोंगरार आपलें रूप बदलूना. ताचें नीज रूप थंयसर परजळ्ळें. ह्या संवसारांत ताच्या मोगाच्या शिसांक तें दिश्टीक पडलें. जेजूचें नीज रूप कितें जावन आसा. बसलेलो सूर्यकांत आनी पद्मराग मोतयां बरी दिसतालो. बसलेलो सूर्यकांत आनी पद्मराग वज्रा मरी तो परजळटलो. सिंहासना भोवती 5व्या मांडका बरी जळजळतले एक पावसा दोन आसले. त्या सिंहासना भोंवतणी मोगाचें न्हू माणिका बरी परजळतलें. ह्या 5व्या रंगान परजळतलें एक पावसा दोणू आसलें. हे उगडास करता आसतना मोगाचें न्हू म्हाका उगडास येता. हांव ल्हान आसतना रेड्यांक आनी गोरवां सोरोन गुड्याक वता. आनी थंयसर एक व्हडलो सयत गोळी रूख आसलो. त्या गोळी रुखाचेर बसून हांवें रेड्यांक गोरवांक सोरोवचें आसा. आनी थंयसर बुकां घेवन वाचचें आसलें. त्या दिसांनी पावस आयिल्ल्या वेळार पावस येवन रावता आसतना जर तर वत पडलें तर पावसा दोणू दिश्टी पडटा. आतांय पावसा दोण झाडां झाडां दिश्टी पडटा. रेनबो आमी म्हणटा. भुरग्यांक तरी रेनबो पळोवचें म्हळ्यार बारीक कशी. कित्याक
रेनबोन तू जायते रंग असतात. कितले रंग असतात तू 7 रंग असतात आणि ते पळोवंक भारी सुंदर दृश्य. आणि थोडे फावटी हे पावसा दोणू रेनबो पळयत असतना आमकां ताच्या लागीं या म्हण बघता. आनी त्या एका दिसा हांव थंयसर त्या रुखार बसून आसतना हांव मागणें करनासलो. म्हाका अशें भोगलें की ते पावसा दोणे म्हज्या लागींच आसा, मात हांव त्या पावसा दोणू भितर रिगलां आनी म्हज्या भोंवतणी ते पावसा दोणू आसा. म्हाका एक वत्तो एक आत्मीक अनुभव जाल्लो मागणें करता आसतना. म्हज्या भोंवतणी विविध रंग आनी ते पावसा दोणू म्हाका आरावन धरनासा. तसलोच अनुभव जायत्या वर्सां उपरांत एक फावटी हांव लायकांनी दिल्ल्या रेतेरेंत वांटो घेवन आसतना मागण्यार आनी ध्यानार स्तुती होगळाप दिवन आसतना पवित्र आत्म्या खातीर मागोवन आसतना तसलोच अनुभव म्हाका जालो हैदराबाद. हांवें ती रेतेर करता आसतना लायकान दिल्ली रेतेर. पूण त्या रेतेरेंत म्हज्या काळीजांनी मोहन देवाचेर दोन हांव अर्कां आनी होगळाप दिता आसतना म्हाका अशें भोगलें की एक विचित्र उजवाडाक हांव भितर सरलां. आनी त्या उजवाडा भितर हांव सगळ्यांनीतल्यान उजवाडच उजवाड परजळच परजळ. पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू देव परजळान आनी उजवाडान तो नेसला. किर्तनाचो बूक 9:3 पयली वळ आमकां म्हणटा सुरेस्पोर राय वैभवान तो नेसला. वैभवान तो नेसला. सुरेस्पोर नेसला पदवेचो कमर पट्टो ताणें बांदला. पदवेचो खमर फाटो आनी बांद. परतून आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत 104 अवस्वरांत पयल्या आनी दुसऱ्या वळीर आत्म्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती आत्म्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. सुरेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं. सुरेस्पर देवा तूं कितलो व्हरतो. महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. हा पदवी आनी वैभव तूं नेसलाय. वस्त्रा भशेन प्रकाश तूं पांगरलाय. हा वस्त्रा भशेन प्रकाश तूं पांगरलाय. म्हाका जेन्ना देव प्रकाश उजवाड तो पांगरता. हांव एक फावटी उत्तर भारताक गेल्ल्या वेळार त्या हिमालया पर्वताच्या लागसार म्हणल्या बरी हांव गेल्लो. आनी थंयसर हांव रावुल्ल्या घरांत हांव सकाळीं उठता आसतना बेगीन सकाळीं उठल्या थंयसर कांयच दिसना धुरी आसता. वेळ करून उठचें 8 वरांशें उजवाडटा आनी उजवाडल्या गुडल्याक हांव भायर आयलो आनी तो हिमालय पर्वत पळयलो. आनी तो हिमालय पर्वत पळयता आसतना म्हाका कितलें सोबीत सुंदर दृश्य म्हणून ना. सकाळीच्या सुर्याची किरणां त्या हिमालय पर्वताचेर पडटना सगळ्या पर्वताचेर बर्फ आसा. थंय हांगासर वज्रांबरी मोगाचें तो पर्वत परजळटा. सोबीत सुंदर परजळीक फातरांबरी तो पर्वत परजळटलो. आनी ताका पळयता आसतना मोगाचें म्हाका हिंस पवित्र पुस्तकाचीं वतनां उगडास आयलीं. देव महिमेन आनी पदवेन तो नेसला. परजळ ताचें नेसण पद्मराग आनी सूर्यकांत वज्रांबरीन तो परजळटा. असलो सर्वेस्पर देव मोगाचें आमचो जेजू जावन आसा. आनी तो ताबोर गुड्यार त्या पर्वताचेर मागण्यार तो आसतना रुपांतर तो जालो. आयच्या वांजेलांत आमी चीत दिवन मोगाचें आयकलें तर सांलूक आमकां म्हणटा मागण्यार आसतना समी जेजू रुपांतर जालो. खरेंच मातसो वेळ प्राचिताचो वेळ मागण्याचो वेळ जावन आसा. मागण्यार आसतना मोगाचें आमकां नीज जावन देवाच्या रुपांतराचे अनुभव आमकां जाता. देव कोण म्हणलें मोगाचें आमकां सुचता. देखून आमी चड आनी चड मागण्यार आनी ध्यानांत मोगाचें खरेंच मातसो वेळ करची जाय. देवान म्हाका आनी तुका आपयलां ताचें रुपांतर अनुभव करचे खातीर. जेजू आपल्या शिसांक कित्याक आपयता. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता 3ऱ्या अवस्वरांत 13व्या आनी 14व्या बळीर देव ह्या समी जेजू आपल्या शिसांक आपयता. कित्याक जेजूक ते मोगाचें जावन आसलें. ते ताका मोगाचें जावन आसलें देखून तांकां तो ताच्या लागीं आपयता. आज मोगाचें तुमी देवाक मोगाचें देखून आज सोनवाराच्या मागण्या तुमकां हांगासर आपयलां. रीड मार्क chapter 3 verse 13 and 14. मार्काचो वांजेल 3रा अवस्वर 13वी आनी 14वी बोळ. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशें आपयलें. आपणाक जाय जाल्ल्या तांकां ताणें आपणा सरशें आपयलें. म्हळ्यार आपणाक जाय जाल्ल्यांक ताणें आपणा सरशें आपयलें. म्हणजे कोणाचो ताणें मोग केलो की तांकां ताणें तांच्या सरशें आपयलें. कित्याक ताणें ताचे सरशें आपयलें तें थंयसर मोगाचें बरोवन घालां दुसऱ्या वळीर मार्क chapter 3 verse 2. तेणे साबाता दिसा मार्काचो वांजेल 3रा अवस्वर 2री वळ
तेने साबाता दिसा जेजू कांय तांकां बरो सॉरी 14वी बोलवा 14वी ते मुखार मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 आपणा सांगाता आसचे खातीर आपणा सांगत आसच्या खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले आणि सुवार्ता परगट करच्या खातीर ताणें तांकां विसले जेजू सांगत रावच्या खातीर आणि सुवार्ता परगट करच्या खातीर पूण पळया मोगाचें न्हू सकट जेजू सांगत आसनातले जेजून ताका तांच्या सांगाता रावंक आपयलें तरी पळया जेजू तो ओलिवेत आंगोर सोडटा आसतना तो तापोर कुडो सोडटा आसतना ते एक जाण शिस मात्र ते सांगत आसले कोण ते पेद्रू जुआंव आनी जाकोब ते ताच्या मोगाचे जाल्ले दे वर इन द इनर सर्कल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस मोगाचें आमकां आपोवणें मेळ्ळां एक क्रिस्तांव जावं पूण क्रिस्तांव जावन असले सकट मोगाचें न्हू देवाच्या मोगांत आसनात ह्या मागण्यांत आसनात ह्या रेतीर घेनात ह्या देवाचें उतर नियाळ करिनात पूण मोगाचें म्हाका आनी तुका आपोवणें जावन आसा जेजू सांगता रावोंक माती देवाचें मिसांव ह्या संवसारांत जारी करून देवान आपयलां 12 जाण शिसांक जेजून आपयलें तरी ताचे पैकी एक जाण जेजूच्या भोव लागशिल्ल्यान पाटलाव करनासले तांकां मात्र तसलें भाग मोगाचें न्हू देवान तांकां फोव केलें देखून ते जेजू सांगता मागण्यार आसले देखून उरले चिंतले केदाळे मागण्यात कितले रावचे जेजू सांगता तांकां पुरो जातलें थोडे मोगाचें न्हू आयच्या संवसारान सांगचें आसा केदाळे कित्याक मागण्या वेतात तुमी परतून परतून तुमी कित्याक मुलकी वेतात कित्याक परतून परतून डिवायन कॉल सेंटराक वेतात मोगाचें न्हू ही जावन आसा जंय तुमची जाप कितें जावन आसा जंय तुमची जबाब म्हाका जेजू आपयता हांव जेजूच्या मोगा आसो म्हाका जेजू सांगता वेळ करची जाय आनी म्हाका जेजूचें रूपांतर पळय जाय म्हाका जेजूचें दर्शन जाय जाय आनी थंयसर जेजूचें रूपांतर हांव अनुभव करता आसतना एली आनी मोइजे जेजू लागीं उलोवचें आमी पळयतले हांव मोइजे म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान आमकां उपादेश दिल्लो व्यक्ती पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान आमकां 10 उपादेश दिल्यात ते उपादेश कितें म्हूण समजत जाय तर मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका जेजूच्या रूपांतराचें दर्शन जायचें एलिया विशेष विचमीत आनी अजापान केल्लो तो वर्तो प्रवादी जावन आसा देवाचो भक्त आनी देव आमच्या जिवितांत अजापान विचमितां करता म्हळ्यार आमी जाणा जातले हांव देखून मोगाचें न्हू परतून परतून जेजू सांगता ओलिवेत गुडो सोडोवंक तो ताबोर गुडो सोडोवंक मोगाचें न्हू देव म्हाका आनी तुका उलो दिता आनी म्हाका न्ही मोगाचें न्हू तें देवाचें दिव्य दर्शन सर्गींचें दर्शन आमी हर एकल्यानी घेवच्या खातीर गेले ते हप्त्यांत हांव फादर मुल्लस आस्पत्रेक गेल्लो म्हज्या भयणीचें थंयसर ऑपरेशन जालां त्याच्या तकलेन पिट्युटरी ग्लँडान ब्लड क्लॉट जाल्लें देखून तें काडच्या खातीर थंयसर ताच्या तकलेचें ऑपरेशन जाल्लें आतां आपूर बेन तें ऑपरेशन जालां आनी ऑपरेशन जाल्या उपरांत ती थंयसर विशय घेवन आसा तिका पळोवंक म्हण हांव गेलो हांव तिका पळोवन फाटीं येवन आमचे फादर सिल्वेस्टर रेगो सांगता कारार बसता म्हणटना कोणेंगी म्हाका आपयलें हांगे या फादर म्हण हांव चिंता कित्याक म्हाका आपयतात गी म्हण फाटीं मुखार हांवें पळयलें वसाचें की नाका म्हण परतून परतून आपोवचें म्हण पळोवन हांव गेलो तेच तिल्यान आसल्या एका कारा भितर एक स्त्री बसून आसा तिच्या हातांत एक ल्हानशें बाळशें सड्ड म्हळ्यार 5 या 7 दीस जातीत म्हाका पळोवन म्हणटा फादर हांगा या म्हज्या बाळशाक गेलें तुमच्या हातांत घ्या आनी हांव तें बाळशें हातांत घेतलें तितल्यार ती म्हणाली फादर हांव थंयसर दैवीक रेतेर मंदिराक आयिल्लीं रेतेरीक आयिल्लें 12 वर्सां भुरग्यांच्या देण्यातलें हांव आनी म्हजो घोव भोव निराश जावन देदेस्पर जावन म्हणल्यार बरीं आयिल्लें कित्याक कितल्या डाक्टराक आमी गेल्ले हांव डाक्टरा म्हळ्यार भुरग्यां जावचें देण साध्य आसना तूं काय असकत काय आसा तुज्या घोवाक असकत काय भुरग्याचें देणें जावचें साध्य आसना आनी पूण आमी देवाचेर सुपाती आनी विस्वास दवरून थंयसर रेतेरीक आयल्या आमकां आमी देवाक समर्पून थंयसर रेतेर गेली देवाक उलो मारलें दुखां गळोवन देवाक उलो मारता आसतना फादर आमकां थंयसर सर्गींचें दर्शन जालें देवाचो वर्तो अनुभव जालो आनी देवान आमकां बसयलें तुमकां खंडीत जावन भुरग्यांचें देणें जातलें म्हण आनी तुमी थंयसर प्रवाद करून सांगलें आमकां भुरग्यांचें देणें जाता म्हण आमी पातयेल्या विस्वास धरलो आमी फाटीं आयल्या उपरांत फादर आमकां आतां हें भुरग्याचें देणें फाव जालां आनी गर्भेस्ती नासल्या वेळार म्हाका थंयसर येवंक जावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू पूण म्हाका बाळां जाल्ल्या उपरांत भुरग्याक हाडून ती येवंक आसलें पूण आस्पत्रेंत हांव त्या भुरग्याक घेवन देवाचें देणें घेवन भायर येता आसतना तुमकां पळोवन म्हाका कितलो वर्तो संतोश जालो फादर म्हणटा आनी दुखां गळयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हाका देखून आमी केवल एका रेतीरेक आयल्या पावना एका बोबोई जाग्यार गेल्यार पावना केवल आमी क्रिस्तांव जावन आसल्यार पावना ह्या खरेंच म्हज्या वेळार प्राचिताच्यो करण्यो मागण्याच्यो करण्यो ह्या पळयत पुस्तक वाचल्यार पावना म्हाका आमी जेजूचे लागचिले आमी जाय जाय जेजूच्या मोगाचे आमी जाय जाय आनी आमी खाळसांत मागा जाय जेजू म्हाका तुजें दर्शन दी
म्हाका सर्गीचें दर्शन दी, तुजें रुपांतर हांवें पळयशें कर. तेन्ना मात्र मोगाचें आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलतलें. आनी हांगासर येतरेक आयिल्ल्या पैकी पळयलां मोगाचें कोण आपणाक संपूर्ण तरान देवा समर्पण दितात तांकां देवाचो आशिर्वादाचो अनुभव जाता. गेल्या त्या हप्त्यान हांगासर कोंकणी रेतरेक जाल्ली. त्या रेतरेक आयिल्ल्या हर एकल्यांक एक वर्तो देवाचो अनुभव जालो. आनी ताचे पैकी एकलो भाव वेच्या दीस म्हजें बेसां म्हाका आयिल्लो तो. आनी तो म्हणटा फादर एक संगत सांगूंक म्हाका वर्तो संतोश भक्त ह्या रेतरेन म्हाका सर्गींचें दर्शन जालें. हांव जायत्या वर्सां जावन प्रयत्न करना आसा बायल्या गांव वचचें बायल्या गांव वचचें म्हण जायनातलें. आनी उपरांत हांवें चिंतलें हांव बायल्या गांव वचना, हांव तर एक रेतेर करता, हांगासर देव म्हाका एक बरें काम दिवन दी म्हूण. आनी हांगासर रेतेर वेळा म्हाका देवाचो इतलो अनुभव जालो मात न्ही. बुधवारा दीस इनर हिलींग जालां. राती हांव घरा फोन करता आसतना म्हजी माम्मी म्हणटा तुजी विजा आनी सगळी आयल्या, तूं बेगीनच पाटी ये आनी तुका बायल्या गांव वचोंक सगळें तयार जालां म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाचें तो रडो नासलो तेजे जिवितान बायल्या गांवाचें वयचें काम जावना म्हण. पूण जेन्ना तो ताणें देवाक समर्पण दिलें, देवाचो अनुभव ताका जालो मात न्ही. देवाचो अनुभव जालो मात न्ही. जें कितें ताका गरज आसलें बायल्या गांवाचें तें विजा ताका वेळार ती मेळ्ळी. मोगाचें देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरून मोगाचें ताबोर गुडो सोडोंक आमी शिका जाय. ताबोर गुडो सोडचो म्हळ्यार मोगाचें तितलें सुलाबायचें न्ही. आपणाकच देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिवचें. जेजू रुपांतर जाल्यार तक्षण मोगाचें आमी उपरांत पळयता जेजू जेरुजालेमाच्या कुशीन चलोंक सुरू करता. जेरुजालेमाच्या कुशीन चलोंक सुरू करता म्हणजे ताच्या जिविताचें पाशांव, ताच्या जिविताचे कश्ट, ताच्या जिवितांत मोगाचें आमा समेस्तां खातीर कुर्सार मरोंक तो तयार जाता. बापाच्या कुशेक संपूर्ण तरान तो खलती मान घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें देवा बापाच्या कुशेक संपूर्ण तरान खलती मान घालता आसतना देवाचें वर्तें दर्शन आमकां जाता. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता आब्रामान देवाच्या कुशेक संपूर्ण तरान खालती मान घाली. देवान ताका बसयलें, तुका एक भुरगो जल्मतलो, तुजे थंय हांव एक महान राष्ट्र उत्पन्न करतलो. पूण आतां प्राय ताका 9 वर्सां जाल्या. 100 वर्सां प्राय उतर प्रायर. पूण ह्या प्रायर मोगाचें तो भावार्थ जाणिना, विस्वास दवरता. आपणाक साध्य भुरगें जावं, म्हज्या बायलेक साध्य कित्याक ती म्हातारी जाल्या. पूण म्हाका बसवणी केल्लो देव तो विस्वासी जावन आसा. देखून मोगाचें देवूच अब्रामा लागीं उलयता आयच्या पयल्या वचपान. उत्पत्ती बूक 15:5 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 15:5. उपरांत सुरेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत रामेस. देव मोगाचें सुरेस्पर देव अब्रामा म्हणटा तूं आकाशाचेर पळय, तुका साध्य जाता जाल्यार त्या आकाशार आसली हर एक नेकेत्र मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें, फुडें उलोवन सुरेस्पर देव म्हणालो हेच परी तुजी संतोश जातली, तशेंच तुजी संतत जातली. मोगाचें तुमी तरी मळबा पळयलां गी, मळबा पळयलां गी. मळबार कितलीं नखेत्रां आसात मेजल्यान गी तुमी? कितलीं आसात? आमच्या विणग्या दोळ्यांक एका राती बऱ्या नितळ आसल्या नितळ उजवाडान पसरच्या राती 3000 नेकेत्रां मेज येत. कितलीं? 3000 नेकेत्रां मेज येत. पूण आकाशार हे दोळपर्यंत विज्ञानीन सोदून काडलीं नखेत्रां एका मुखार 24 सोन्ने घाल्यार कितले लाख आनी करोड मोगाचें जातात गी. तितलीं नखेत्रां आसात गी आकाशार. मेजून जातात गी, मेजून जातात तुमच्यान म्हज्यान खंडी जावन तुमचें. देवान अब्रामा त्या दीस बसयलें आनी मोगाचें ती बसवणी देवान अब्रामाच्या पात्येन एक विस्वासाक मोगाचें ती जारी केल्या. सांत पावलान बरयल्लीं उतरां मोगाचें आज आमकां आमचो भावार्थ कितें, आमची बातेणी कितें, आमचो विस्वास कितें, आमच्या जिविताचो ध्येय कितें हें म्हणून मोगाचें परतून आमकां उगडास करतात. फिलिपकारां बरयल्लें पत्र 3:17 फिलिपियन्स चॅप्टर 3:17. फिलिपकारां बरयल्लें पत्र 3:17. भावा भयणीनो, भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हा म्हजो तुमी पाटलाव करा. हांवें दिल्या आदर्श प्रकार चलतल्यांची चाल तुमी धरून शिका. हांवें तुमकां दाखयल्या त्या आदर्श प्रमाणे चलतल्यांची तुमी चाल घेया. मुंदरसी 18व्या बळीर. कारण हाचे पयले हांवें सबार फावटी तुमकां सांगलां. हाच्या पयल्यान जायते बडी तुमकां सांगलां. आनी आतां हे रडून परत्यान आतां हांव तुमकां परतून सांगता. जायतीं जाणां आपले चाली वरवीं, जायते जाण आपल्या साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाले. क्रिस्ताच्या कुर्साचे मोगाचें दुस्मान जाल्यात. नांवा परतें क्रिस्तांव गोमठान तेजेला कुरीस घालतात.
क्रिस्तांव म्हूण सांगून भोंवतात पूण न्हीज जावन क्रिस्तांवगी ह्या पारपुनागुल ह्या केवल पांजीदम आसा तेन पिनागुल ह्या फॅशना घरून भोंवतली ह्या आमचे थंय कांय मास्क नाही उपवास म्हणले ना प्राचीत म्हणले ना कुमसार जाल्या पुरो आनी कुमसार जाल्या उपरांत सांगलेन करतेस रावन ती जिवितान देखून सांपावल मंदरसून सांगता कशे आमी त्या जेसूच्या कुर्साचे दुस्मान जावंक पावले हांव नाच तांची अंत्यावस्था म्हणी नाच जावची तांची अंत्य अवस्था जावन गेल्या तांचे पोटस तांचो देव तांचो देव तांचे पोटस जावन गेला लजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयता बोळे ह्या मोगाच्यान जायते जाण करतात आजकाल लजोंक फावो जाल्ल्या कृत्या विशयान ते बडाय उलयता होडपण उलयतात केवळ देवाचे उतर प्रगट केल्या पावना मोगाच्यान केवळ देवाचे उतर उसारल्यारी पावना देवाचे उतर वाचल्यारी पावना क्रिस्ताचे शीस क्रिस्ता म्हूण सांगून भोवल्यारी पावना मोगाच्यान आमी नीज जावन आमच्या जिवितांत खुरीस व्हावंक तयार जायचे खुरीस व्हावंक आमी तयार जायचे जेजू बळ्या मोगाच्यान खुरीस वयत आसतना ताजे मुख आमळस बदलले विद्रूप तो जालो कितले कश्ट ताणें सोंसले आनी ताज्या कश्टा विशयान आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 आनी 3 वसरांत 2 आनी 3 वडीर आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 2 and 3 इतलो विद्रूप जालो की मोगाच्यान कोणूच ताजेर दीस घालूंक सयत फाटीं सरतलो ताज्या तोंडार थिंपी आसली ताज्या तोंडार धूळ आसली ताज्या तोंडार रक्ताचे थेंबे आसले मार आनी सगळें ताजी कूड भरोन गेल्ली कांट्याचो मोकळ ताज्या माथ्यार सांडचिल्लो आनी ते कांटे ताज्या माथ्यार रेगलेले दोळ्या लागीं खाना लागीं भायर आयिल्ले पळोवंक जायनातलें ताका आनी ताज्या विशयान मोगाच्यान 900 वर्सां आदींच 1000 वर्सां आदींच इजाया प्रवादी प्रवाद करून अशें म्हणटा आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 2 and 3 ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको आमी ताचेर नदर घालिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली ताचेर मोगाच्यान दीस घालूंक ताचेर सुरपाय नातली आजकाल मोगाच्यान थोडी रुपांतर जालें म्हण चिंतात रूप बदलून ब्युटी पार्लर वचून सबाय वाडयल्या तक्षण मोगाच्यान संवसारार वर्ते म्हण चिंतात ह्या सक्कड मनशान पळयल्या तक्षण म्हजे कडेन सबाय आसा म्हाका गांवक आसा बरो ताळो येता म्हाका तें देणें आसा हें देणें आसा मोगाच्यान पावना देणें पावनात मोगाच्यान देणी मुख्य न्ही मोगाच्यान आमचें समर्पण देवाच्या उतरां खातीर आनी देवा खातीर जेजू खातीर खुरीस होवंक आमी तयार आसावंगी मोगाच्यान आमा समेज तांचें रुपांतर जातलें सांब पावल मंदरसून म्हणटा तें जर फिलिपकारां बरयल्या पत्रांत 3 अवसरांत 20 आनी 1 वळीर फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 21 आनी मोगाच्यान आमी त्या दिसा रुपांतर जाताना मोगाच्यान आमचें भितरलें रूप भायर दिसतलें भायल्यान पळोवंक मोगाच्यान कोणी इल्ले प्रायस्ता बरी दिसोंक पुरो कोणी एकलो अस्क दिसोंक पुरो कोणी एकलो मोठो धाटो मोठो दिसोंक पुरो कोणी एकलो भोव सोबीत दिसोंक पुरो मोगाच्यान देव भायलें रूप पळयना आमचें भितरलें रूप पळयता जें कितें मोगाच्यान आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या आत्म्यांत आमी जावन आसावंगी तें मोगाच्यान सासणाच्या सासणाक रुपांतर जातलें फिलिपकारां बरयलें पत्र 3 अवसर 20 आनी 1 वळ सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर कर ती आपले महिमे बरीत कुडीचे स्वरुपायेक तो हाडतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सक्कड वस्तू मोगाच्यान आपणाक खाल करूंक शकतलो सर्वेस्पर देव आमकां मोगाच्यान एक दीस रुपांतर करतलो आमकां सक्कडांक मोगाच्यान रुपांतर जावंक आसा कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 15 अवसर 50 आनी 1 आनी 50 आनी 2 वळ 1 Corinthians chapter 15 verse 51 and 52 कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 15 अवसर 50 आनी 1 आनी 50 आनी 2 वळ आतां एक गूठ हांव तुमकां सांगता एक गूठ मोगाच्यान सांब पावल आमा समेस्ता लागीं वांटून घेता आमी सक्कड मोरचे नाव आमी सक्कड मोरचे नाव पूण आमी सक्कड रुपांतर आमी सक्कड रुपांतर जातले हांव मोगाच्यान हांवें आनी तुवें रुपांतर जावंक आसा कितें रुपांतर जातलें मुंदरसी एक खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर एका खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुतुरीच्या आवाजाक हे घडतले मोगाच्यान तुतुरेच्या आवाजाक आंजबडव्यांच्या तुतुरेच्या आवाजाक तें घडतलें मोगाच्यान जें कितें ह्या संवसारांत आमी निजान काळजान मनान आमी पातयल्या जें कितें आमी जियेल्या हेरां खातीर आमी इतलें जियेल्या हेरां खातीर आमी कितलो त्याग सॅक्रिफायस केलो कितलें मागणें करून देवाचेर भावार्थ विस्वास दवरून आमी जियेल्या ह्या संवसारांत मोगाच्यान कश्ट आसूंक पुरो कोणी एकलो दुर्बळ जावंक पुरो न्हेसोंक भांगरो ताका समाज सारकें ना जावंक पुरो ह्या कोणा कडेन पयशे जायते आसा म्हण बरें न्हेसोन बायलान बरें करून सबाय दाखोवंक पुरो पूण मोगाच्यान ती बायली सबाय आमकां उपकारना
आमकां जाय भितरली सबाय आमी पुनर्जीवन जावचें या रुपांतर जावचें मोगाचें न्हू जें कितें आमी वमता त्या देखून सांग पावल आमकां म्हणटा जें कितें तुमी वमतात तेंच तुमी लुवून तेल्यात सर्गीच्या राजान. देखून मोगाचें ह्या करेजमाच्या वेळार चड आनी चड मोगाचें देवाक मानता तसली जिवीत आमी जियेवया. रक्त मासाच्या वंदवण्यात हांव संवसाराच्या वडण्यात हांव आमी मेकळे जावया. आमचे अंतस्करणाचे दीस घालया आमच्या आत्म्याचेर आमी दीस घालया. पुनर्जीवन जावंक रुपांतर जावंक मोगाचें खंयच्या रितीन आमी तयार जाल्या येदोळ पर्यंत. जें कितें आमी ह्या संवसारांत वंपलां देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान आपणाकच खालकन ल्हानकन समर्पण दिवन आमी जियेल्या त्या प्रमाणे आमी पुनर्जीवन जातल्या रुपांतर जातल्या. सम्या जेजूचें रुपांतर ससनाच्या ससना पळोवंक आमी शकतल्या. आमचें उपसी जावं बापा मोन आमचें अर्पी जावं तुका धन आमचें भेटय जावं तुका बापा धन आमचें उपसी जावं बापा मोन आमचें अर्पी जावं तुका धन आमचें भेटय जावं तुका बापा वायन गुंडो तुका भेटोवचो सांग सामच्या कश्टा वावराचो तूं मोग आमच्या काळजाचो बापा धन आमचें उपसी जावं बापा मोन आमचें अर्पी जावं तुका धन आमचें भेटय जावं तुका भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान ह्या भेटोवणे सांगता आमी करची आमची मागणी आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकून परिक्षेन पास जावच्या खातीर आमच्या कुटुंबात शांती समाधान मेळच्या खातीर आमकां बरो दिसपडतो ग्रास बरें काम आनी बरो फुडार बरें भविश्य मेळच्या खातीर मातनी ससनीक जिवीत मेळच्या खातीर हे आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हो वंडो आनी वायन हांगासर वेदीचेर भेटोवन दिता आसतना आमच्या भुरग्यां पासत विशेश तरान आमी मागया. आज जायतीं भुरगीं हांगासर आयल्यान रेतेरेक आयल्यान तांणी परिक्षेक शिकोवंक सुरू केलां आनी थोड्यांनी परिक्षे थोडोसो बरोवंक सुरू केल्या. तांकां जाणवायची गरज आसा बुदवंतकायेची गरज आसा उगडासाची गरज आसा बरें शिकप शिकोवन वर्तो जायचे महिमे बरी जायचे म्हणल्यार अत्रेकाची गरज आसा. तांचे पासत आमी मागया. मातनी आमा समीस तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्या खातीर आमी हर एकल्यांनी जेजूचें रुपांतर अनुभव करच्या खातीर आमी मागया. भोव मोगळा सर्गींच्या बापा हो उंड्या आनी वायन तुका भेटयत आसतना ह्या उंड्या आनी वायना सांगता आमचें जिवीत तुका समर्पण दिता. करेजमाच्या वेळार आमच्या प्रार्थनेच्यो करण्यो तुका मानता तसल्यो जावं दी. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत तूं आमकां भेटोवन दिताय ताचे थंय आमी आमच्या जिविताचो कुरीस व्हडा मोगान स्विकार करूंक आनी पुनर्जीवनपणाच्या महिमेक पावोवंक आमकां फोव कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या
हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्बळो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून आतां तुज्या सर्गींच्या दळबरां संगाती आनी सर्गींच्या देवदूतां बराबर आमी तुजी महिमा निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मारून सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पूंची. म्हज्या देवा आनी म्हज्या समिया तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. बापा तुका ताणें नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या देवा आनी म्हज्या समिया जेजू खरोच कुडी आनी रगतान हजर आसा. आमची कूड आनी रगत ताचे सारकी तो रुपांतर करतलो. भावार्थसो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वोंडो आनी सडवणची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्याचे एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. बेनेडिक्ट 16 आमच्या भाग्यवंत बापा, लुईस पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त याजकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या प्रितीमोगांत पवित्र सभेंत सदांच थीर दवर म्हण आमी तुजे कडेन मागता. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करता. आमच्या मोगाच्या मनशांचो आमी उडास करता. बापा तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बरजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगिवन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी बापाची भुरगीं. संवसारी जिवीत आमचें थोड्याच दिसांचें. सासनाक बापा सवें आमी जियोंक आसा. देखून ह्या संवसारांत जियेत आसतना बापा सवें एकवटून परतून परतून आमचें रुपांतर आनी जेजूचें रुपांतर नियाळ करून आमी ह्या संवसारांत आमी जियेचय. देखून म्हाका न्हू आमचे हात विस्तारून धरया, आमचे दोळे आमी धांपया, बापाचें आमी दर्शन घेवया. जेजूचें रुपांतर आमच्या दोळ्या मुखार येवं दी. ताजें मुखामळ सुर्या बरी परसळटलें. ताजें वस्तर उजवाडा भशेन प्रकाशतलें. सर्वेस्पर देवाचें दर्शन म्हाका घेवंक प्रयत्न आमी करया आनी जेजून शिकयल्या प्रमाणे बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां गाळलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. मोगाच्यान आमी दोळे धांपून आमच्या मोगाच्या मनशांचो आमी उडास करया आनी विशेश जावन इस्कॉलरशिपच्या भुरग्यांक, परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, आमच्या मोगाच्या समेस्तांक त्याच उजवाडाक परजळाक रुपांतर जाल्ल्या जेजूक समर्पण दिवया आनी आमी मागया. सर्वेस्पर देवा, वायटांतले, विघ्नांतले, पिडेशिड्यांतले, समस्यांतले, बंधड्यांतले आमकां आनी आमच्या मोगाच्या मनशांत निवार. आमच्या जिवितांत सबस्त काय दी, ददोस काय दी, तृप्ती दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवो शानत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती आनी समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही, पवित्र सभेच्या भावाताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी आमकां शांती आनी समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान आमी एकामेका लागीं वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. समेयांचेचो क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संकवेता ती आमची जडती आनी केसाडेन जावं पुढच्या काकोतेन कुडी तशी आत्म्या भलायकी आनी वकात दिवं. म्हाका हो जावन आसा समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळयले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोना, पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. सौम्या तुका सेवकत रेखा येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मोजें समर्पिता. सौम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मोजें समर्पिता. जिवो उडो तूं जिवीत दिवचो, जिवीत आमचें तूं नंदन करचो. सासणीक सुखा व्हरून पावचो, सासणीक सुखाक पावचो. सौम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मोजें समर्पिता. सौम्या सदांय तूं आमकां पोसताय, निधळ
utkan tu dados kertai Pastra seruak urun paitai Jini supol ketai Somya tuka seung ketrita Yenyak tu chao rakun rauta Swagat tuka awas dita Jiwit moje समर्पिता प्रार्थूया. सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा जेजू आमचो सोडवणदार आणि ईश्वर म्हणून काळजान तावन सत मानून आम्ही वंठांनी उसारला ताच्या कश्टा मरणा आणि पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं बोगसण्यांनी सासणीक जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थ धरून वेगवेगळ्या धंद्या भासाची आनी वेगवेगळ्या स्थितीगतीची जावनी एका मनान आनी काळजान ह्या सोडवणेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं हो प्राचीचो सकाळ सुफळ करूंक आमच्या सोडूंदराच्या शुभाम देण्यानी आम्हा समेस्तांक भर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे